इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेशनाचो पार्ट कसो रविंद्रभवन मडगांव हांणी कॅन्सर डिटेक्शन आनी प्रिव्हेन्शनाचेर एक टॉक घडोवन हाडलें. डॉक्टर शेखर सरकर आनी जायत्या बायलांक हाचेर इन्फॉर्मेशन दिलें. बायलांचो देश 8 मार्चा मनयतात, पण आमी 7 आनी 8 मार्च अशी 2 दिसांची कार्यावळ दवरला. पयली दिसाच्या कार्यावळी भितर आतां उद्घाटन जालें आमच्या ह्या 2 दिसाच्या महोत्सवाचें. सावित्री फुलां अशें आमी नांव दवरलां. आमी सावित्रीबाई फुलेक एक म्हत्वाचें स्थान दितात ह्या बायलांच्या चळवळी भितर. Without awareness, we will never be able to know what is happening to our body. So these talks, like what Prashant and Sai has organized today, म्हाका दिसता तांचे आमी तांकां थँक्यू म्हणपाक जाय, कित्याक आय थिंक अवेरनेस इज द ओनली थिंग दॅट वी कॅन रीच टू द जनरल मासेस टुडे. जे निमतां काडटात फक्त की दोतोरा कडेन न वचचें, कित्याक भितरसून एक असो भंय आसता न्ही, अनहोनी भंय म्हणटा हांव ताका, की आसत कितें जाल्यार आनी कितें, दोतोर साळकारा कडेन कित्याक या तोंड सांगलें कच्चो करून आंग काडटलें, नाका तें आसूं मागीर पळोवया, फुडें धुकलपाचें. आनी मागीर असो एक वेळ येता की दोतोर कितें तरी कर, आनी आपल्या वाचून आपली भुरगीं ल्हान आहा हें ल्हान करून रडटात मागीर. कितें काय विचारलें जाल्यार 3 म्हयने ती ब्रेस्ट कॅन्सर आहा म्हणटा आपल्याक गांठ आहा आपल्याक खबर आहा, तरी ती दोतोरा कडेन येना. हो इतकोच जर तुमी मॅसेज होवन व्हरत की तुमी बेगीन आयली जाल्यार टोटल बरी जावंक शकता. कॅन्सर आतां पयलींचे भशेन ना. कॅन्सर म्हणजे मरण आशिल्लें, हें जें पयलींचें आशिल्लें तशें आतां दिसना. नाव इट इज यू कॅन हॅव अ गुड लायफ, यू कॅन हॅव अ नॉर्मल लायफ, ऑलमोस्ट नॉर्मल. वी हॅव सो मेनी पेशंट हू आर टोटली नॉर्मल आसा. Walking shoulder to shoulder, not just recognizing, giving importance to one gender or anything. It's just we are together and we will achieve it. It is we who need to support us. We don't need the men to tell us, what to do, what we cannot do. We need to tell each other more than the support from men in your lives. We need to support the women in your lives more. So thank you to the organization for doing this, whoever took the initiative. And I think women require a little bit extra help once in a while because we do a little bit more. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुझे सोबीत मुखामळ. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुझे मुखामळ कितले सोबीत. तुझे बाये कितें दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें न्हाण, दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें नान पंच खादयाचें खाण, दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें न्हाण पंच खादयाचें खाण. त्याला तुपाची वाती आरती पंचारती तुका काकड आरती पुजारती दुपारती तुका पुजारी पुष्पाक भक्तगण भसपाक तुका प्रसाद पाकळी तुका जात्रा पालखी. तू बाये सुगूर सामकी गर्भकुडी भितर देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन वत पावसा परस खर दुःखाचो कड सोसून दाखय. देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन वत पावसा परस खर दुःखाचो कड सोसून दाखय. घरा भायली घरा भितरली संसार दोरेवेली नाडेपन्ना करून दाखय. घरा भितरली संसार दोरेवेली नाडेपन्ना करून दाखय. बशी गाडयांनी हुंकळटना वपकिल्ल्या नदरेची कुसाय झिरून दाखय. दाखय. काळीज दुट्ट नाय मोठ्यात हास्याचं जवर फुलून दाखय. हुमऱ्या भितरले हुमऱ्या भायले विख्या जगाचे हलाहल पचून दाखय. जगाचे हलाहल पचून दाखय. हे देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येऊन सामान्य बायलेची जीव जगून दाखय. रवींद्र भवन आयोजित महिला दिनानिमित्त 5वो सांगे केपें मर्यादीत
आमी विंगड विंगड सर्तीचें आयोजन करतात हो दर वर्सा आमी महिला दिनाच्या निमतान करतात आनी हातूंत आमच्यो 6 सर्ती असतात एक रिकॉर्ड डान्स असता एक लोकनाच सर्त असता एक मेहंदी असता एक हेअरस्टायल असता फातयेची असता आनीक खास करून आमी जेवणाची सर्त आयोजीत करतात आनी ह्या सर्तींनी सांगे केपें म्हालांतल्यो महिला व्हड संख्येन वांटेकार जातात आनी ह्यो सगळ्यो सर्ती ज्यो आसात त्यो आयोजीत करपा फाटलो आमचो हेत आसता की बायलांनी मुखार सरचें आनीक आपले स्वतंत्रशे वेवसायाक हातभार लावचो आनी हें सगळें करपाक आमकां रवींद्र भवन सदांच पालव दिता आनी म्हणून ह्या रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जे आसात भौमानिस्त निलेश काब्राल आनीक तशेंच आमचे वीज मंत्री ह्या नात्यान ते आमकां खूब सहकार्य करतात. I congratulate you all, the ladies who have been honored, and I also thank the Phoenix Summer League. कारण आम्ही पैसा महिलाचे काम केल्याप्रमाणे ते केन्ना हायलाइट करतात घराघरातले काम करतात ते घरचे त्यांचे कामच करतात पण ना बरोबरच ते डेडिकेट करतात आज सांगायचे महिला दिनी आज काय दिला आणि होणार केला त्यांचे हिस्ट्री ओपन केला सकाळी उठला होता आणि आपले काम करून सगळे करून सर्व्हिसेस देतात आणि परत धावपळाने परत विचारण होतात दुनियाकडे जेवण हसवणार जेवण करतात So I salute each and every woman who take care of both house and office. ते होतात हाताची तुमची समानता फर्स्ट इक्वल राईट समान हक दाखला वाईट जनरल डिफरन्स नसताना चांगली वेगवेगळी समजून असताना दाखल्याची किती राईट वेगळा किती टाळा असू द्या दुसरे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी समान जबाबदारी जर बाळाची जबाबदारी घेतल्या घरातली 24 तासांची जरा दाखल्याची मी थोडी जबाबदारी असून जाईल तितकीच असू द्या. And International Women's Day celebrated being a woman. Being a woman myself, it really feels nice to have a special day for women when they can be appreciated and honored. I feel that women should be respected not just because they are women, but because they are individuals with their own identity. They contribute equally to the betterment of the society. I would say that if there is no woman on the earth, then the mankind would cease to exist, because it is woman who brings life to this earth.